उघड्यापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. 7 निमाणी खरगां भरलेली 7 आयदनां घेवन असलेल्या 7 देवदूतांमदल्या एकल्यान म्हजे सरशी येवन म्हणलें, ये आनी हांव तुका शेळयेची पतीन जावची होकाल दाखयता. आनी आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे थाळवेर व्हेलो आनी थंयतान पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गावयले देवातावन तें देंवोन येतालें. देवाच्या वैभवान तें सगळ्यांस परजळतालें. ताचो परजळ एक भोव मोलादीक मानका सारको तळतळीत वाजरा सारको दिसतालो. त्या शहराक रुंद आनी उबार फागोर आसलो. ताका 12 दारवटे आसले आनी एक दारवट्या सरशी एक देवदूत पारोत करूंक दवरलेलो. इस्रायेलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दारवट्यांचेर कांतयलेलीं. उदेंतेचे कुशीन 3 दारवटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तमतेक 3. शहराचो फागोर 12 बुन्यादींचेर बांदलो. तांचे वयर शेळयेच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरोवन घाल्लीं. देवाचे उतार हे. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. फिलिपाक नातानायेल मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हणलें, मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाचे विशांत बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो. नाजरेतचो जेजू तो, जुजेचो पूत. नातानायेलान जाप दिली, नाजरेतचो? थंयतावन कितें बरें येत? फिलीप ताका म्हणालो, ये आनी पळय. आपणास अशी येतल्या नातानायेलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया एक खरो इस्रायेल घार, हाचे थंय कसलेंच कपट ना. नातानायेलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखामळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नातानायेल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखामळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सत म्हणटाय? हाचे प्रास वर्थी घडिता तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत चडलेले देंवलेले तुमी देखतल्यात. देवाचे उतार हे.